Check this. Sant Annache Porbechem Isaac Kurka Soba Yoga. So Batache Gayam Gloya, Povit Amchi Soba, 823, page 11. 823, page 11. She
कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळेही आसूं. प्रितीच्या इश्टानो 9 दिसांची व्हरता बरीत तयारी करून आमी आयज सांत आनाची दोपाची परब समोरूंक एकठांय जाल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा जेजू सोमयाचो मोग करुया. बागेंत आनाची परब समोरूंया. ह्या आधुनीक संवसारांत मनीस खऱ्या मोगाक आशेता. होच मोग मनीस पयशांनी गिरेस्तकायेन आनी हेर असल्या जायत्या संवसारी वाटेन अणभवूंक प्रयत्न करता. जेजू क्रिस्ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणां वरवीं देवान हे मोगाचें देणें आमकां फुक्या दिलां. खरो मोग जेजू वरवीं अणभवूंक मेळटा. आयज आमी सगल्यांनी खरो मोग कितें तें वळखून जेजू थंय तो जिवूंक सांत आनाचे मजतीन आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. भावडीनो ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां ते पुरी खरो देवाचो मोग आमी नियाळून अणभवून आमच्या जिवितांत आमी जिवूंक ही कृपा आमकां मागुया. अदी करून बागेंत आनाचे मजतीन दर एकल्याक आमकां जावं हो कुटुंब तिणें रातलो सांबाळलो आपली मोगाची ऊब ह्या कुटुंबांत तिणें वाटली जाल्यार आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेका सगळे ते मोगाचे सोबून खोलीक सांबाळून दर एकल्याक आमकां हे पुर्वे सुमया ही कृपा मागून घेवया. आनी बरे सवार पावटी देवाचो मोग आमचे सगळे आमी नियाळून आनी हो मोग आमी दुसऱ्यांक वांटून हांव सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत आमी जायते आवडयता आनी ते मेलून कितेंय करूंक तयार आसा. गरज पडल्यार दुसऱ्यांक दाखोवंक आमी फाटीं सरोना. आमच्या जिवितांत मोग आनी खुशालकाय तूंच दिता म्हूण आमी जायतीं फाटीं उरल्या. Page 84. Annache
दोरी कुटुंबाचे देवाचो आशीर्वाद जावं तुमच्या भुरग्या बाळाचेर वावऱ्या धंद्याचेर उदीक आमचें कुटुंब देवाच्या पेल्याच्या मोगाचेर जावं भगवंताची विनंती ही आमची मागणी करून देऊन थारा दवरिया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पेलव्या भुरग्यांची व्हडवीक तुवें आमकां ओळखून दिली आनी ओतम्याचे थोरपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाचो संतोष दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरावरतो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण वरपाचो बाळगून ह्या पुनर्जन्मपणाच्या दिसाक ओतरीकून रावन आमकां करपाक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव जे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतरास चलयता सासच्या सासता. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचो. महायाज्ञिकान दोन दुतां लागीं विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकवण दिना जावन आमी तुमकां खोट शिटकावणी दिल्ली, तरी तुमच्या शिटकावणेन तुमी जेरुसालेम शार बोल्ला आनी ह्या मनशाच्या मरणाचेर आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. प्रतिपाल करून पेद्रून आनी दोन दुतांनी अशें म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पालो दिवंक जाय. एका कुर्सार हुमको लावन तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणनार करून आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत कोरलो आनी पातकाचे बोगसणे दिवन आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. हें सगळें घडोवणेचेर आमी गोवाय आसा आनी देवान आपलो आज्ञा पाळलोल्या जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. जेजूच्या नांवाक आनी उलयना जावन तांणी दोन दुतांक शिटकायले आनी तांकां सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक भाग मेळ्ळें म्हूण खुशाल जावन ते दोन चोबेंतले भायर सरले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे बरी गावून जातलो. आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नॉर्थांतलो वाटायलो. कोणाक देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिली.
तो पवित म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिना भितर ना जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर जगता. जरी रात काडली दुकान घडोवन तरी फात्या पारार संतोशान उल्हासता. सबब सर्वेस्परा म्हाका हाय म्हजी काकूट कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रडण्याक काडटले दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाली. सबब हांवें जुवामान म्हज्या दृश्टांत आनीक पळयलें. संदरे जिव्या रोचनाक आनी जाणट्या भोंवती देवदूताच्या उरपोंचीचो ताळो हांवें आयकलो. ते इस्पा भायर हजारांच्या हजारांनी आसले आनी आरतून म्हणटाले, जिवेशी मारलोल्या मेंढऱ्याक फावो सगळी पोरवी. तशेंच गिरेस्ताय, जाणवाय, बोड, मोहिमा, स्तुती आनी वाखाणणी आनी सगळ्यो जिव्यो रोचना स्वर्गांत आनी संवसारांत आनी संवसारा खाला आनी संवदिरांत आख्खे सृश्टीन आसात त्यो सर्व जिवो रोचना अश्यो आरतून म्हणटल्यो त्यो हांवें आयकल्यो. सोदरेर बसून आसा ताका आनी मेंढऱ्या वाखाणणी, मोहिमा, स्तुती आनी पोटवी सासणाच्या सासणा. चार जिव्यो रोचना जबाब दितल्यो आमेन. आनी जाणटे शास्त्रांगी पडून बसलेले. देवाचे उतर हे. उद्गारां सगळीं उबी रावया. उद्गार गावया B4 पेज 22. पयलो स्वर. Diversacea doriaci Gesù diski pollo. E pulito diski pollo. Simon Petrum, zono mulludo Thomas, Galinatla, Calanzo Nathaniel, Severeva Ceput, Anitace și Samote, Aniclo, Ekans. Simon Petrum, Tancamulle, Hamasli, Marut Beta. Tani, Tancamulle, Amitice Baraboleta. Tegele, Ani Horian Sorle, Onkerati, Tancacains, Medena. सकाळी जेसू वेळे उबो आसलो तो जेसून कोण शिसान पडले ना. जेसून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या गो. ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, थोड्या चेवूच वाटेन राखून घालात आनी तुमकां मासली पडटली.
ताणे राखून घाली मासली एकदम चड पडली देखून ताच्यान ती ओडून हाडूंक जायनासा जेजू मोग करी त्या शिक्षान पेद्रूक म्हणलें तो सोमी म्हूण आयकून सिमाक पेद्रून आपल्या आंगले बँकाक बांदलें कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें आनी ताणें दोरयान उडकी मारली पूण मासलेन बोदोरी राखून ओडीत ओडीत येरशेस आयले ते तोडेक लागींच आसले सुमार 150 हात पांय ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उदक कुंडो देखलो आनी कोळशाचेर उज्याचेर दवरली मासली जेजू तांकां म्हणलें तुमी आतां दवरल्यात आनी ती थोडी मासली हांगा हाडात पड्यार चडून सिमांव पेद्रून राखून वेळेर ओडून हाडली ती 153 व्हडल्या मासलींनी बोलोरी आसली आनी इतल्यो व्हड मासल्यो आसतनाय राखून दिसली ना जेजू तांकां म्हणलें नासल्याक दी तूं कोण काय म्हूण विचारून नासल्याक घुसतल्यार कोणाकूच काळीज जालें ना तो सुमी म्हूण तेजा वचलो तेन्ना जेजू फुडें सरून उलो घेतलो आनी तांकां दिलो तशेंच मासली दिली मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाले उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती ही तिसरी फावट नासतो जातूच जेजू सिमांव पेद्रूक म्हणलें सिमांव जावचे पुताक हाची परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय ताणें ताका म्हणलें पळय सायबा हांव तुजो मोग करताय म्हूण तूं सांग जेजू ताका म्हणलें म्हजी मेंढरां राख दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें सिमांव जावच्या पुताक तूं म्हजो मोग करताय ताणें ताका जबाब दिलो पळय सायबा हांव तुजो मोग करताय म्हूण तूं राख ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें सिमांव जावच्या पुताक तूं म्हजो मोग करताय तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोस जाली आनी ताणें परतीपाड केलो सायबा तूं सगळें जाण हांव तुजो मोग करताय म्हूण तूं जाण जेजून ताका म्हणलें म्हज्यो शेळयो राख हांव तुका सत सांगता तूं ल्हान आसलो तेन्ना तुज्या बँकाक बांदतलो आनी तुका जाय तुवें तूं येतालोय तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या बँकाक बांदतलो आनी तुका नाका तूंय व्हरतलो कसल्या मोना वरवीं तो देवाक मोहीम दितलो आसलो ते दाखोवन जेजून तशें म्हणलें ते उपरांत म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाच्या बावडीनो व्हड्या दोबाच्यान विशालकाय आयज भाग्यवंतानाची परब समोरून ह्या कोपेलांत एकठांय जाल्या 9 दिसांची तयारी आमी केल्या जायते उमेदीन जावं सगळी तयारी केल्या कोपेल बरे भाशेन आमी न्हिदयला आनी आयज हो दीस अदीक विशालकाय संतोशांत समोरून सगळीं हांगासर भुरगीं वाडलेलीं आवय बापूय जाणटी तरणाटी सगळं एकठांय जावन विशालकाय ही परब आमी समोर करता आनी बाबडीनो भाग्यवंतानाची परब आमी समोर करता तेन्ना बरोबर ह्या भास्करच्या काळांत आमी आसा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या काळांत आयज ह्या तिसऱ्या आयताराक आमी आसा आनी आयज सोदी करून ह्या वाचपाचेर आमचें नदर आमी घालता तेन्ना आमकां दिसून येता अदीक मोगा विशीं शिकवण मोग म्हणल्यार कितें ही सोजवणी जेजू दिवंक सोदता मोगाच्या बाबडीनो आमचें जिविताची सुरवात मोगांतल्यान जाता दर एक कुटुंबाची सुरवात जाता ह्या मोगांतल्यान आल्तारा मुखार अकलनोर येतात आपले उतर दितात भास्तीक दितात आनी हे मोगाचें जिविताक सुरवात दितात अशेंच बाबडीनो एका दिसा एक शिबीर आसलो काजारी जोडयांक सुमार
ताणें आपली 15 वर्सां आपली साल्ल्यांत लग्नाची तांकां शिबीर आसतो आनी जायते जाण लोक जाले थंयसर असली गोबायलां थंयसर असल्या शिबिरांत वांटो घेताले आनी ह्या शिबिरांत जो शिबीर दितालो आनी ह्या वांटो घेतल्यात तातूंतल्या कोणाक विचारलें म्हणजे कोण तरी फुडें या पयलें कोणाच्या फुडें येवंक येता बोर्डाचेर तुवें नांवां बरोवची आनी उपरांत एकली वस्तुरी बायल फुडें सरता आनी नांवां बरोवची कोणाची जे कोणाचो तुका अदीक मोग आसा हे कुटुंबीक जिवीत मोगाचें जिवीत तुजें इतलीं वर्सां जाल्यार ह्या बोर्डाचेर 10 नांवां तुवें घालची कोणाचो तुका अदीक मोग आसा आनी अशें ही वस्तुरी ह्या वय बरयता नांवां बरयलें आपल्या पुतेचें नांव भुरग्याचीं नांवां बरयलीं दोगां भुरग्याची वस्तुरी म्हणटच आवय चवथीक आपल्या आवय बापायचीं नांवां बरयलीं सासूबाय सासूबाय सोयरी आनी दोगां इश्टांचीं नांवां ह्या बोर्डार ताणें घातलीं उपरांत थोड्या वेळार हो शिबीर घालून येवळूक दिता आसतना म्हणटा म्हाका जाय हातूंतली अदीक जांचो तूं मोग करता 5 जाणांचींच नांवां दवर अदीक जांचो तूं मोग तुका मोग आसा 5 नांवां तुवें तुज्यान बसून घेतात आनी वस्तुरी चिंतता कोणाचीं नांवां आतां काडून आनी हे भाशेन तातूंतली आपल्या इश्टांची आनी सोयरी कोण आसली तातूंतली थोडीं नांवां काडटा 5 नांवां अशें बाबडीनो ताची गोरकाराचें नांव दोगां भुरग्याचें आनी आपल्या आवय बापायचें नांव भितर आसता थोड्याच वेळार हो शिबीर दिता तो म्हणटा म्हाका जाय तुवें आनीक 2 नांवां काडून ह्या लिस्टांतली मोगाचें लिस्ट आजून व्हडलें आसा हे अशें ह्यो सरीक जायतो मोग आसलो आपल्या आवय बापायचो तें नांव काडून तिका अवघड जालें तरी आसतना ती काडटा ह्यो नांवां असलीं आपल्या आवयचे बापायचे काडटा उरतात फकत गोरकाराचें दोगां भुरग्याचें आनी उपरांत हो शिबीर दिता तो म्हणटा आतां तुज्या वचूंक जाता आनी आपली पावलां फुडें मारता तेन्ना तो म्हणटा राव म्हाका दिसता आजून हीं नांवां वेसुशीं आसात हातूंतलें एकूच नांव तुज्यान दवरूंक जाय म्हणचें आनी दोगां भुरग्यांचीं नांवां आसात हातूंतलें एकूच नांव अदीक मोगाचें तुका आसा तुज्यान दवरूंक जाय मोगाच्या बाबडीनो ह्या आवयचें काणीस दुखवता कित्याक हे संबंद तुटूंक जायनात कुटुंबाचे संबंद घोवाक आनी भुरग्यांक एके भाशेन दोशी करूंक जायना तरी आसता ह्यो सरी एके भाशेन आपल्या दोळ्यान दुखां घेवन फुडें सरता आनी ह्या आपल्या भुरग्यांचीं नांवां ती काडटा घोवाचें नांव मोगाच्या बाबडीनो जायते दूख घेवन ती नांवां तिका काडूंक पडटा बाबडीनो आयज आमच्याय कुटुंबांनी असलेच मोगाचे संबंद आसा जे आमच्यान दोशी करूंक जायनात आवय बापूय आसत भुरगीं आसत अदीक मोगाचे संबंद आनी हे संबंद आयज आमी समोरून तांकां सेलिब्रेट लावन हो मोग आमी आयज हो मोगाचो समोरूंक एके भाशेन आयज आमी करता आयचो आयतार पास्काचो तिसरो आयतार आनी आयज आमी नियाळ केला ते करुया पळयता येशू वर्तमानान जेजून ह्या भाराची साथ वेचून काडले आपलो लागशिल्लो पोंगड कसो लागशिल्ले इश्ट कशे सगळे ताका शिकयले पूण आमी जाणा तातूंतलो एकलो ताका विकून दिता आनी अशें हो इकराचो जमो आसलो जेजू मरना वेळार ते सगळे सांडटात शिपडोन वेतात आनी जरी तो जेजू पुनर्जीवन जाला तरी आसतना जावं जेरुसलेम ते आसले पूण शीच एके वाटेन जेजू पळयता तेन्ना खुशाल जातात जेजू ना जाले उपरांत भियेतात परत दुखां बरी ते आसतात ताच्यात नियाळ करूंक जायना हो जेजूचो मोग कितें जायच आपलो भाव कितें आपलो आतां आनी कसो जेजू तांकां पाठयता वचात फुडें गलिल्याक वचात
कित्याक गालिल्याक तुमकां धरतले कोण ना, तुमकां सांपड्यांतले कोण ना, कित्याक जेरुसलेम भिवन आसले, फारिझी हे दुसरे ताका बरी धरून दी, ताका बडबडीत करी, हे असले भिरांत कितें आसले. आनी अशें आमी पळयता आयच्या वाचपाक येशीस आसात गालिल्या हांगासर तिबेरियासाच्या दर्याचेर. आनी अशें जेजू येतो म्हणून ताणें भास दिल्ली, खबर ना जेजूची. आनी अशें पेद्रू म्हणटा एका दिसा हांव नुस्तें धरूंक वयता, दर्याक वयता. हे इश्ट आसले ते म्हणटा आमी तुजे बरोबर येता, या नुस्तें धरूंक. आनी अशें ते वावर करतात रातभर, कांयच तांकां पडना. आनी दुसरे दिसा सकाळी जेजू तांकां दर्यार ताका दिसती पडटा, पूण ते वळखनात. विचारता ताचे लागीं कित्याक तुमकां पडला न्हू, कांयच ना. हे वेळार जेजू तांकां सांगता तुमची रात पडून दुसरे वाटेन घालात. आनी हें करतात तेन्ना खूब नुस्तें तांकां पडटा. आनी जुवांव जो जेजूचो उदीक मोग करतालो ताका उगड आसता ओ सोमी, कित्याक असलीच मिलाक ताणें आनीक एकदां करून दाखयली. जेन्ना पेद्रूक आपोवचे आदी तेन्ना असलीच मिलाक ताणें करून उगड आसता मेळटा. आनी अशें बाबळीनो तो म्हणटा ओ सोमी. पेद्रू सगळोच खुशालकायेन करता. जे नुस्तें ताका इतलें सगळें नुस्तें पडा तें चिपन वता कुडीना सगळें साडून दर्याक उडी मारता. जेजू सरशी तो वेता. मोगाच्या बाबळीनो जेजू मोगाचो ताका आपल्या मोगाच्या शिसांक भेटूंक येता. सगळी खुशालकाय करून शीस ताचे थोडे एकठांय जातात. नुस्त्याक येयात. हातूंसर जेजू म्हणून घेवन ओडटा. हे भाशेन उगड आसता ताका ह्या निमाण्या जेवणाचो जे जेजून केलें तें मातशें उगड आसता पळय. आनी अशें हे सगळे उपरांत पळयता हांव जेजू आनी पेद्रू येदो दुस्सार उरल्यात. हे सगळ्या शिसां मदलो उदीक जो एके भाशेन दुखाबरीत आसलो. हांवें कितें केलें जायत हें चिंतून चिंतून निराशी कसो आसलो सगळो पेद्रू. ह्या सुम्याक जाणें म्हणलें हांव तुजे पासत मरूंक लेगून हांव तयार. ही उतरां ताणें म्हणली. सगळ्याक पेद्रू आसा ह्या सुम्याक ताणें म्हणलें हांव ताका वळखच ना. मोगाच्या बाबळीनो हे वेळार जेजू ताका विचारिना पेद्रू हे तुवें कितें केलें. हांवें तुका सांगलें न्हय तूं म्हाका लेगार येतलोय म्हूण हांव तुका वळखना. ही उतरां तूं म्हणटकूय म्हूण कोपेसार घालचें. जेजू हाचो उगडास करिना. पूण जेजू दोयाक ताचो सोमी मोगान पडलेले ताचे खाडीस म्हणटा पेद्रू तूं मातसो मोग करताय. पेद्रू म्हणटा वय सायबा हांव तुजो मोग करता. त्याच वेळार दुसरे फावटी विचारता पेद्रू उसवाच्या बुदाक तूं मातसो मोग करताय. पेद्रू म्हणटा वय सायबा हांव तुजो मोग करता. आनी अशें तिसरे फावटी जेजू विचारता पेद्रू तूं मातसो मोग करताय. आनी पेद्रू सगळेच दुखाबरीत जाता. ते 3 फावटी विचारता. 3 फावटी ताणें नाकारलो. थोड्या वेळार 3 फावटी ताका वैखार दिता. वय सायबा तूं सगळेच जाणाय हांव तुजो मोग करताय तूं सांग. आनी अशें जेजू जितले फावटी पेद्रू म्हणटा हांव तुजो मोग करता तितले फावटी ताच्या वावराचो उगडास ताका करता. पेद्रू तूं खडोप ह्या खडपाचेर म्हजी सभा हांव बांदतलो. तुजो आसा फुडारी. जावं वेळार तूं सगळो निराशे कसो जाला कितें करचें समजना जाल्यार ह्या वेळार जेजू ताका उगडास करता. जितले फावटी पेद्रू म्हणटा वय सायबा हांव तुजो मोग करताय म्हज्या शेळ्यांक घालाक. दर एक फावटी जेजू ही व्हड जबाबदारी ताच्या हातांत घालता. ह्यो 2 वस्तार पळयता हांव. कित्याक मोग म्हणटा तेन्ना न्हय बेश्टो मोग वयल्यार वयर पूण मोगा फाटल्यान आसा एक व्हड जबाबदारी. जे परेन तुमी आवय बापायनी घेतल्या तुमच्या लग्नाच्या दिसा एकामेकांचो मोग करून विस्वाशीपणी मोर पर्यंत हो मोग करूंक जाल्यार ताचे फाटल्यान एक व्हड जबाबदारी आसा. देवाच्या हातांत देव दिलेले ह्या भुरग्यापणाक तुमी मोगान वयर काडटल्या. मोगान वयर काडटल्या ही व्हड जबाबदारी तुमी घेतल्या. मोगाच्या बाबळीनो आयज आमच्या आवय बापायक ही जबाबदारी घेतली देखून आयज आमी हांगासर आमी आसा. आनी हीच जबाबदारी जावन लोक जातात ही घेतात.
हे आमचे कुटुंब देवाच्या मोगाचे जावं देवाचो मोग आमच्या कुटुंबांनी वाढून ही जबाबदारी घेता कित्याक मोगाक आसा एक जबाबदारी ही जबाबदारी ह्या पेद्रूच्या हातांत जेजू घालता जाल्यार बाबडी आयज कितें भाशेन मागुया जेन्ना ही जबाबदारी पेद्रूच्या हातांत घालता तेन्ना पवित्र सभेचो फुडारी कसो जाल्यार बाप सेवा आसा तुवें सदांच मागो हो जावन दी आमचो हुस्को जायते फावटी मागता बाप सेवाच्या निदेशक आसो बाप सेवक आसो तेन्ना सदांच ही जबाबदारी घालता तेन्ना पवित्र सभेक आसो ही सदांच पवित्र सभेची ही सदांच जतनायेन सांबाळून आमचो हुस्को आमी मागता दोनी पवित्र मिसाची भेटीन बाप सेवक आसो विस्ताप आसो याज्ञिकाप आसो जबाबदारी दिल्ल्या ताचे पासत आमी मागता जाल्यार सदांच क्रिस्ती मोरजा कशी ही जावन दी आमची जबाबदारी आनी त्याच बरोबर बाबडीनो जेजू पेद्रो खूब लास करता तूं सगळें जाण सायबा आनी जेजू जाणा पेद्रो कसले मरण मरतलो न्हय जाण आनी पासत ताका उगडास करता तूं जाणलो जातूस तुका कसले मरना वरवीं जेजू देवाक महिमा दितलो हें जेजू ताका आदींच फुडें ताका सांगता तुजे हात पाय तूं विस्तारतलोय आनी कोण तुज्या पेटाक घालतलोय आनी ह्या तुज्या मरना वरवीं देवाक तूं महिमा दितलोय अदीक महिमा दिवंक घालतलोय ताचोय उगडास करता पवित्र बाबडीनो आयज आमच्या जिवितांतल्यान खरो देवाचो मोग आमी करता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान गोवायकी आमी दिवची गरज आसा आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोवन करचें आसा आमच्या कुटुंबांत हो मोग आमी दिवंक सोदता जाल्यार पयली सुवातेर देवाचो मोग म्हणल्यार कितें जाय जो विचार जेजून पेद्रूक केलो पेद्रू फुडें तूं म्हजो मोग करताय आयज होच विचार हे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो आमचे सुम्या हो जेजू आमकां विचारता ताचे काळीज मोगान नासता तें पळयता ही चित्रां आमच्या कुटुंबांनी आसात जाल्यार असलोच मोग ह्याच मोगाचो जबाब दिवंक आयज हो सुम्यांचो जबाब आयकूंक रावता पुरी आमचे दर एकल्याचें नांव घेवन सुम्यांक विचारता पुरी तुमी म्हजो मोग करतात आयज हे सुबीत कोपेल आमी नेटयला आयज जायते फावटी आमी जाण थीम आमी घालता कलर्स लग्नाच्या सुमयार खूबच कलर आसूंक जाय हॉलाचें डेकोरेशन खूबच कलर आनी आयजूय हांवें नियाळ करतालो हांगासर बसून तांबडो आनी धवो हो रंग घातलेलो आसा नेटयलो आसा कितें जाय सोजबुडी तांबडो रंगाची सोजबुडी कितें जाय तांबडो म्हणल्यार कित्याक पळयता लाव मोग मोगाची कुडा तांबडो रंग म्हणल्यार मोग आनी धवो म्हणल्यार प्युरिटी निर्मळ आमचो मोग खरो आमचो मोग जावं ते बेश्टें आमी नेटयले पूण तातूंतल्यान एक संदेश कसो घेवया आमच्या जिवितांत आमचो मोग जावन दी खरो मोग निर्मळ खरें मोगाक न्हय म्हजो आदार सोदता कसलो म्हजो फायदो आपसुवार्थी मोग असलो न्हय पूण जावन दी खरो मोग जो जेजू आमचे सोयेक दाखयतलो आनी आयज जेन्ना ही परब समोर मोग आमी एकठांय जाता बाग्यो आनाची ही व्हड जबाबदारी ही वस्तून आपल्या जिवितांत काडली जाणटे पिरायेर हे भुरग्याचे देणे तिका फाव जाल्ली जे भुरगे जावन आसा एक देवाचेच देणे तिका देवाचे स्पोत रे भाशेन ती जल्मली निश्पूर्ण गोल ती समोरली बाबडीनो ह्या मारिया पोताबीत ती जल्मली आनी अशें ह्या मारियेचो गोल तिणें समोरलो जाल्यार बाग्यो आनंद जाल्यार ह्या मारी ती मोगान देव मोगान ती वयर करता देव मोगान देव गिरात ती वयर करता आमी हांगासर अल्तार आमी पळयत जाल्यार सदस्याक पळयतल्या आंकपार बाग्यो आना आनी आंकपार मारिया तिच्या हातांत पुस्तक आसा शिकयता शिकवण दिता आपल्या भुरग्यांक मोगाच्या बाबडीनो आयज समाजांत आमी जियेता आसतना जायती वडोवक आमी दिता भुरग्यांक जायते शिकोवप आमी दिता बरें ते स्कॉलान जेन्ना आयज आमी जाणा ह्या पॅन्डेमिकान जेन्ना सगळेच बंद पडले तेन्ना खंय आमच्या भुरग्यांक फुडें शिकोवप दिवंक फुडें आमी ताका स्पेशल ट्रेनींग स्पेशल क्लासीस ट्युशनाक ताका धाडटल्यात जांबडी भुरग्यांक शिकोवप मेळचे पासत जांबडी मोबायल आमी हाडलेच भुरग्यांच्या हातांत घातले
बरें ते स्कॉलान आमी ताका धाडटा जावं कोचिंग क्लासीस तेन्नाच्या भुरग्यांक बोदीक जावं खंयचोय सब्जेक्ट तांकां जोड लागता जाल्यार हे सगळे संवसाराचें शिकोवप तांकां दिवंक आमी हारफीट जाता पूण आयज हे पोरबेस गोंयान ह्यो तरेन आपल्या भुरग्यांक दिले देवीक शिकोवण देवाची शिकोवण जी शिकोवण ह्या संवसारांत सोबना पूण आमकां सासणाच्या जिवितांत पावयता हे संवसारांतलें शिकोवप जे संवसारांत आमी आदूस करतात आमचे दोळे घालतात ते दिसता ही शिकोवण सोंपता पूण जी शिकोवण भावार्थाची आसा ही ह्या संवसारांतली यात्रा ही वाट चल्ले उपरांत आमकां सासणाच्या जिवितांत पावयता ही शिकोवण ओदी कितले आमी आमच्या भुरग्यांक आमी दिवची गरज ना जायत ही पोरबेस गोंयान आयज ही वस्तू कडसून मागुया ही मजत आमकां हे बोड आमकां जी दोतोर आमकां दिल्ली आसा पवित्र सभेत ती आमी पयली आमी शिकूंक आमच्या भुरग्यांक आमी ती वाटूं थंय आमी म्हणून आतांची दोतोर बंद जाल्या इगोर्जी दोतोर ना कांय ना आतां हॉलिडे पडल्यो आसतात भुरग्यांक कांयच ना बाबडी न्हू ही शिकवण केन्नाच बंद जायना पवित्र सभेच्यो शिकवण्यो पवित्र पुस्तकांतली जी शिकवण जी स्वता आमकां आसा ही शिकवण केन्नाच बंद जायना ही वस्तून भाग्यवंतान आपल्या देवाक दिल्लें देणे मोगान तेणें सांबाळलें मोगान ह्या बरमारीक ताणें ही देवाची ओळख तिका दिवंक ती वावुरली आनी आयज बाबडीनो ही जोस्तरी आमचे पासून विनंती करता आयज क्रीत भाशेन ही बरोबर सुरू तेन्ना देवाक दिवपासूया पयले सुवातेर ह्या कुटुंब आमच्या कुटुंबा पासत भुरग्या बाळाच्या देणे पासत त्याच बरोबर ही देवान दिल्ली देणी मोगान आमी सांबाळूं मोगान ताची जतन घेवंक आमची भुरगीं जावं घडी देवा कडसून एक जायते फावटी घडी देवाक कडसून संवसाराच्यो वाटो घडी दवरता त्याय वेळार ताचे पासत मागूं परत देवा सरशी कित्याक बरी खुशालकाय परत संतोश ह्याच देवा सरशी आमकां मेळटा कित्याक देवसराच्यो पदव्यो मनशाक पयस काडून देवा कडसून जी बरी आदार विवेक ताळ्यान ताणें तांच्या मनांत ताची घुसपायली देवा कडसून ही आज तांकां पयस काडली जाल्यार कांय सुदीक ही पोरबेस गोंयान इट्स भाग्यवंत अनाची मोजत आमकां मागुया उदीक देवा दिल्ली देणी आमी सांबाळूं देवाच्या पेऱ्याच्या मोगान तांकां सांबाळूं तांकां वाडूं आनी हे बरी देवाचो मोग संपूर्णय आमी जिवूंक आनी हीच देवाची ओळख आमी दुसऱ्यांक दिवंक सुरवात करून आमच्या कुटुंबांतल्या जाल्यार ही पोरबेसाची भेटेन असलीच कृपा दवरत आमकां मागून घेवया आमेन उबे रावया भावार्थाचे बोड देणे आमकां फावो जालां जाल्यार ह्या भावार्था पासत आमी दोनले बाबतींत वाचुया आनी ह्या वेळार सांगाता आमचो भावात अभिमानान कुशलकाय आमी उच्चारया सांगाता सब मानता देवा सोड पवित्र बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या पवित्र आत्म्या वरवीं गती सांबाळलो आमकां बरें ताण चलवलो पांच पिलारा ताणें कोसुसे ताका कुसार सोडलो कोमेलो ताका दिलो कोमेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांचो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोड पवित्र देवाच्या उजवाडाक बसता प्रियाची केल्ल्याची मुसरी करून येतलो समानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक वखदाचो एकठार प्रार्थनाचें बसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जीवीत आमेन बाबडीनो देवा सगळ्यो सुबोध आमी सांबाळटा आसतना खऱ्या सगळी आमचें जिवीत चालू आसा एक कुटूंब कसो पवित्र सभा तो कुटूंब आपसाय सगळीं वर्सां जाल्यार ह्या दोनवी फुडाराक आसत लागता आसतना आमी आमचें कुटूंब पदीक मोगाचें जावं ही आमची चडशी मागणी बऱ्या देवान आमकां चलयता आमच्या पाप साहेबान क्रिस्तांनी आनी मोगलोशांनी जेजूच्या मोगान बरोवन जिवन आनी होच अणभवलेलो मोग आपले पोरचेन शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया देवान दिल्ले फुकट देणे म्हणल्यार शिश्टी
पावय घेवं पावलां मारूंक आनी समाजांत बरी देख जावं बापा लागीं तांकां बोर मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां मोगाक आशेतात आनी जायते फावट खऱ्या मोगाचो समज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. तांकां जेजूच्या शिमेक नासलेलो मोग चाकूंक फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाची वळख आमकां आमच्या कुटुंबांत पावत सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब जेजूच्या मोगा कडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक तांचे थंय सारकें तें करूंक पयशे गिरेस्तकाय आमकां आडकोड जाल्या आनी हे तरेन खरो मोग आमच्या कुटुंबांत ना जाला. सांत अनाचे मजतीन आमचे कुटुंब आनी वाडो जेजूच्या मोगाच्या बुनयादीर बांदून हाडूंक बाबाचो आदार आमकां मागुया. सांत आना आमच्या कोपेलाची पात्र देवाच्या मोगान सारकी बोलयली. हाकाच लागून देवान तिका एक व्हडांतलें व्होट देणें दिलें. सोलवणदाराची आजी टिका केली तर तिच्या मागण्यान आनी देवाच्या मोगान बोललें जिवीत आमकां देख जा तशें देवाची ओकोण पाटलावदारां जावन तिचे विनोणेन बापा लागीं कृपा मागुया. आमचो तरणाटो आयझॅक डिसूजा आपलो जल्माचो दीस समोरता. देवान ताचेर आपलो आशिर्वाद घातल्या पुरो आनी ताच्या शिकपान एस मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. Evidentemente ne magam sai. Ne magre pagantana ci mosti dove devo toccare. Sorgisha mogal baba. Bagun Annache lene puri subikre Porbechem. Odik amci zapiasa shaparishavamci kutumbani. आमचे तुझा आशीर्वाद आम्ही मागतो आणि आमचे कुटुंबोदीक देवाच्या तेराचे मोगाचे गुरमूळ आम्ही तुझ्या लागीं मागतो. आनी कृपा त्याच क्रिस्त आमच्या आश्रया पूर्वी. आमेन. फुलां आनी फळां बापान आमकां दोळ्यां दिल्या ही सुंदर फुलां पळोवंक. आमकां जीब दिल्या ही रसरशीत फळां चाखूंक. ही आनी आमकां दिल्या साबार देण्या खातीर दिनवाशी म्हणून ही खालती देणी त्याच मोगाल बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो
जेजून आमच्या मोगा खातीर आपल्या कोश्टा मोरना उदेशी आमकां नवे जिवीत दिले. ह्याच ताच्या शीम मेर नासलेल्या मोगा पासत ताचे संपूर्ण त्यागाचे खुणा कशी हो उंडो आनी सोरो बापाक भेटोवया. माझ्या बावडीने मोच्या तुमच्या बलिदान स्वरूप बलिदान देवबाप मानतात असल्याचा म्हणून म्हणतात. पण बळ्या बापा कालत्या दुदो मेंढर तुवे खूप मोगाळ तुतात निष्ठुराय आम्ही कुत्सर बाबो उताडे मोगान आपणाक बांधतलोय आनी देखून तुवें ताका मोहिमेत पुरोच बोध केले. मोरपुऱ्यान ताणें दाखयलेल्या मोगाचो येवन आमी तुका भक्तीत समोरता आनी ताचे बाराबर आमकांय मोगाची जिवी बोली कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. Sorrispor तुमची सोबे आसूं आमची काळसा उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या रेवात बिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणून पावो हो कायदो चले आमच्या कायद्याचो क्रोधी करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची कितें वाखाणी बोध वचन आमी करची जेजूसान आमची पास्काची बरी सासच्या जिविताक सोदमली उजवडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावांतल्यान उगडली दारां सोडीची आमच्या पातक्यांक ताच्या मोरनांतली सोडवण पावो जाता आनी ताच्या पुलोचवणपणान सगळ्यात नवें जिवीत उपसता. देखून पास्काच्या सुरसरनादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सोल तोडपाक निरंतरी कायदा तुजी मुखार.
तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान घालून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जात्यांक आमच्या सुर्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी बापा आपले कुशीत पोस्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणे उडो घेतलो तुका वाचून तो मोडलो आपल्या शिसाकलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर वची ते स्पुरी जेवण जातोच ताणे काल्स घेतली पनोव्या अंदून वाचलो त्या आपल्या सांगली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी यातले पियेत म्हज्या रगताची काज नव्या दिसासलीक पर्दाचेर हाताचे बोक्सने मेळच्या तुमचे पासत हे समेस्त म्हज्या पासत हे बाबत करीत म्हज्या उल्लेसाक करात आनी हो जिविताचो आनी ही सोडवणची कास तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां पावोगल्यानी गुलामी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळार शोधल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता मागुया पवित्र सभे पासत सर्वेस्परा किपितोवेचे क्रिस्तनली तुजे पवित्र सभेचो विनाश कर आनी फ्रांसीस आमचे बायगन बापा फिलिप मेरी आमचे गौरी बापा आनी सगळे यादगी वर्तमान तिका प्रिती मोगान वाडे पुनर्जीवनपणाचो बरबास करून मेल्यार ते आमच्या बाबुडीची खातीर कर आमच्या सुकून गेल्याचो विडास आमी करुया ताका आनी तुजे इश्टाबुद्धी मेल्ल्यान समेस्तान तुजे पडजोडीत तुमकां मोड पडोवंक पावता आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय संगती तिच्या प्रतिभा घेवन जोसे बाकी बंधून दोता आनी सोद कळीत मनोवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वाटली तांचे संगताची मूय पागावंक आमकां पावो कर जेजू क्रिस्तान तुज्या Jesu vorbi, Jesu sagata, Jesu dai, povitra mechai poda, surpud vedat papa, surmundurani voivoduga, sastaja sasta. Amen. आवडीनो सोनो जेजू क्रिस्तान आपल्या शिसांक मागणी करूंक शिकयले आनी आमकां हे मागणी शिकयले तेन्ना उदीक हो मोगाचो संबंद देवा सगळे आमी सांबाळूं आनी असलोच संबंद ह्या संवसारांत वा आमच्या कुटुंबांत आमी जीव दवरल्याक आमकां कृपा मागुया ह्याच सुम्यान शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो विस्कटो गिरायचा सकाळी आणि आमची चुकलेल्या आवश्यकता शोषणाची मार्गा पोस आणि आम्हाला परत देऊ नका सर्वेस्परा सोरवायतली आमकां दिवार दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखांत आमच्या सुरगुणान जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार गोरवाच पावतयता तर आमकां तुजे उदारका खातीर सोडपाक खातीर सुरय आनी सोड आकांतांतली वाटाय सुरा जेजू क्रिस्ता तुज्या दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता हो जी शांती तुमकां दिता आमच्या बाळकाचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाळक ताचे दिसता आनी तुजी गोश्टी परवड तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ सो जेदरास चलयता तुमच्या आसता सुराची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं क्रिस्ताची शांती एकामेकांक वाटा Gesù Cristo आपलो भोग पेद्रो ताणें वांटलो आनी ह्या वेळार आमकांय तो वांटून घेता ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ह्या सुवात जेजू तुमच्या काळजांनी शिवताना गायन घेऊया म्हजे मासूक बरें खान D30 पेज 63 D30 पेज 63
प्रार्थना वो मोगळ बापा तुझ्या भुरग्यांची तुझी दया निस्करा आस्काच्या समरुमान तुझ्या सास्तीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन बगल्यात तर पुरो जिवन सगळ्या जेजूच्या कुरी रोगतान आमकां दिसान दीस पोसून अविनाशी प्रज्वलपणांत ओतम्या कुडी सोय जेजू बरोबर आमकां मैलीमत कर क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमेन. वचूया. Babrino, Prisade, soglet तुमकां आयचे ही पोरबेसमेर मागीर मोजोतीन परिकून परिसरे पदविकाराच्या नांवान जावं पात्रप्रसाद आमच्या नांवान सगळ्याच्या नांवान तुमकां खुशाल बरी परत तुमकां आवडयता देवा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद करचो उदी करून बागेवंत आनाचे मोजोतीन जायती बेसावो आनी आमची कुटुंब उदीक देवाच्या बेलाच्या मोगाचें जावं Happy peace. Korumiu, Pais pasanco tiswaita, Pavrda pasapritla dis, Pais Pavrdak amcha Magant podik kami dunia. Gada itara misa damzalate 87,070 rupees.
फाल्यां सोमारा दीस भोंवपा सायबीच्या कोपेलान माटवाडो परब पोरबेचे मीस सकाळी 9:30 वाजता. मंगळारा दीस 3 तारखेर सांतकुर्साच्या कोपेलान पिंड्यार परब पोरबेचे मीस सकाळी 8 वाजता. बुधवारा दीस 4 तारखेर सांताच्या शावेराच्या कोपेलान उंटावाडो परब पोरबेचे मीस सकाळी 9:30 वाजता. तशेंच सांतकुर्साची परब पोरबावाडो कंसा सकाळी 9 वाजता. ब्रेस्तारा दीस पांचवेर कुरियाडन सांतकुर्साची परब सकाळी 9:30 वाजता. शुक्रारा दीस सोबेत लिवरामेंट सायबीच्या कोपेलान उंटावाडो परब पोरबेचे मीस सकाळी 9:30 वाजता. सोमारा दीस सातवेर सांतकुर्साची परब आगारवाडो कोपेलान पोरबेचे मीस सकाळी 9 वाजता. कलागूट कोमदात कुडीत करूंक लायतात. मुलाची नवी कामडीची 2022 to 25 वर्सां वेचून काडून जमात आसतली. 15 मायाचेर सकाळी 10:30 वाजता पिरगोच्या हॉलांत. तशेंच कोमदात दीस सालिगांव कुडीत करूंक लायतात. ती नवी कमिटी वेचून काडून जमात आसतली. 15 मायाचेर सकाळी 10:30 वाजता सालिगांव कोमदात सालिगांव आसतली. चोबयलो तेरसा चोबयलो त्या म्हयन्यान कुर्साची कोपेलांनी एकठांय जावन एक फावय कशी आमी तेरसाचे मागण्यांत वांटो घेवया. चुकून आसतना ह्या म्हयन्यान तेरसाचे देवस्थान कुटुंबांनी आमी चालू दवरून वेळ काडून आनी सायबीची भोगतीन आमी वाडून तशेंच दर सांजे 6:30 वाजता पिरगोची रोटोशी तेर्स आसतली. कॉस्मी येरडन हाच्या पत्म्यान पयल्या वर्साचे मीस आसतले. 7 मायाचे पावणे 8 वाजता बर्गंत परेसाचे पिरगोशींत. हे बरें करूं. सांत आनाची फेस्ताची उनुंदीक पोरवी तुमकां सगल्यांक. आयज फेस्ताचे मीस समोरच्या खातीर फादर जोवलान आनी आमचो पादिवार पॉली लोबो तांकां आमी दिनवासता. देवान तुमचेर बेसांवां घालून म्हूण मागता. नोवेनाच्या दिसांनी आमचे यानीक भाव फादर लियो फेर्नांदीस, फादर जुझे सिल्वेरा, फादर जोविक डिकोस्टा, फादर रॉयल रापोन्सो आनी फादर नेल्सन रॉड्रिगीस हांणी वेळ काडून आमकां ओत्मीक वाटेन तयारी करूंक वावुरले. तांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवान सुबान आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागता. डॅफनी आनी जॉयसी आनी तांचो पोंगोड आबेटा, मिशा, पेरपेत, जॉस्टर, जुलियांटी 2 दिसां येवन वाजोवन आनी गायनां करून मिसाची भेट अदीक ऑर्ताबोरीत केल्या पासत दिनवासता. आमचे कोपेल आमकां मोलादीक आनी आपुरबायेचें. ताची परामोस करूंक जायत्या जाणांनी उदारपणान दुडवांनी वस्तूंनी वो आपलो वेळ दिवन आदार केला. डेविड डिसूजा टिटोस सावतावाडो आनी आमकां हें दुरीग बांदून दिलां. सगलो होस दुर्गाचो डेविडान केला. स्वर्गेज फ्रांसीस परशायर आनी सातानाची भुरगीं तांच्या नांवान कोपेलाक दार भेटयलां. हे मेन डोर तांणी आपल्याच्या सोंपलेल्या माय पायच्या नांवान भेटयलां. लेपोल्डी डिसूजा आनी यानिकांक नेसोण आल्ताराक 35 आनी कोपेलाक हेर वस्तू भेटयल्या.
तशीच आयज केक स्पॉन्सर केल्या आणि तसेच 10,000 रुपया दिल्या. जेरोम डायस जेरको हाणें कोपेलाक भायर वाती पेटोवन स्टँड भेटयला. मार्कुस डिसुजान कोपेलाक पॉडडे दिल्या कर्टन सगळे. आना डिमेलो हाणें ह्या ऑर्डराक LED लायट्स आनी बेल आनी बल्ब भेटयला. जो फेर्नांदीस सनसेट हाणें बाग जुजे वाजाची इमाज भेटयल्या. कोपेलाक फाटल्यान एक ल्हान वॉशरूम केला. ताका टॅरन्सान सगळीं फिटिंगां दिल्या. पेरफेक्ट डिसुजा आनी ताच्या भुरग्यांनी आमच्या कोपेलाक सोबितायेन नेटयला. आमचो वॉर्ड मेंबर विद्याधर दिवकार हाणें CCTV कॅमेरा भेटयल्या. शिवा कार्पेंटर कोपेलाचें काम केलां ताणें, पूण फकत पयशे कांयच घेवंक ना. अशोक मुन्सी हाणें 3 सिलींग फॅन कोपेलाक भेटयल्या. अनमोल शेख टायल्स कॉन्ट्रॅक्टर हाणें फकत लेबराचे पयशे घेतल्या. जेनिस डायस हाणें कोपेलाक 20,000 रुपया दिल्या. वॉरन हाणें कोपेलाक 5,000 दिल्या. पास्कवाल भावान आमच्या कोपेलाक लायटींनी भरून पोर्जोलीत करून बरें नेटयलां. तसोच तो सदांच केन्नाय ताका उलो मारीत जाल्यार तो आमकां सदांच पावता. ताका हांव दिनवासतां. जूड आपोलीन, पास्कवाल जेम्स, आलेक्स पाउस्ता आनी ताची भुरगीं, रोलेन जो सनसेट जोजो हाणीं आपलो वेर आदार आनी सहकार दिला. इनासियो आमकां 2 दिसां उमेदीन हावजी ऑर्गनायज करूंक आनी कुशालकायेन वेर चालूंक दिला. ताकाय हांव दिनवासतां आनी ताचे देवाचें बेसांव मागतां. दिनवासतां मागडेलीन, सिसिलिया, सेबॅस्टियन आनी ओलिविया हाणीं सगळ्या दिसांनी कॅन्टीन बरे भाशेन चलयलें. देव बरें करूं. एलोयकूय दिनवासतां हाणें आमचें मीस यूट्यूबाचेर घातलां म्हणून. नोवेनाच्या आनी फेस्ताक वाचपाक करूंक आदार दिला तांकांय हांव दिनवासतां. शेवटाक तुमकां सगळ्यांक दिनवासतां नोवेनाक हाजीर जावन ल्हान ल्हान वस्तूंनी आदार आनी सहकार दिला देखून तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सांत आनाचे मोजतीन देवान शुभान आशिर्वाद ओतोयल्या पुरो म्हूण मागता आनी आमच्या धाकट्या गांवांत शांतीन आनी एकवटान सदांच आसूं. तशेंच एक धाकटीच कळवणी तुमकां. आमची कमिटी 3 वर्सांची आसता. 2 वर्सां आमकां कांयच करूंक मेवलें ना कोविडाक लागून, पूण ह्या वर्सा आमी थोडेंच काम केलां. तें जावन आसा एक कॉयर रूम केला, एक सिटींग रूम, टॉयलेट आनी ताका धाकटुलें किचन. ताचो एस्टिमेट कॉस्ट खर्चो जाला 4,30,479 रुपया. आमच्या हातान पयशे आसले कॅश इन हँड 2,22,000 रुपया. आमकां बॅलन्स 2,08,479 रुपया फारीक करपाचे आसा. जरी तर कोणाक आमच्या कोपेलाक मजत करूंक जाता जाल्यार करची. कोणाक दिनवासूंक विसरला जाल्यार आमकां माफी मागता. देव बरें करूं. हॅपी फिस्ट.
पादिगार येयना बरें तुमच्या मनान जातालें जायते पाद्री येयले पूण आमकां येवंक सोदताले येवंक मेळोंक ना जायतीं कारणां आसलीं आनी ह्या दिसांनी सगळे कडेन नोयणां चलतात सकाळीं 2 सांजची 2 आनी मोग हा तुळशीण आहा आनी देखून आयज मुद्दम येयला तुमकां परबी दिवंक आनी भाग्यो दानांचे मजतीन देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमचें कपेल आमचो भाव पॉली सांगतालो चड मोगाचे मोलाचे अपुरबायेचे आनी म्हाका दिसता आयज ही अपुरबाय दिसता हो मोग दिसता आनी तुमी जायते तुमचें दान मन उदार मन कपेलाशे दाखयलां पॉलीन तें वाचलां ताची उतरां म्हजी करूनय तुमकां सगळ्यांक दिलवासता आनी कमिटीक दिलवासता आयची सगळी मांडावळ करूं आनी दुसरी जबाबदारी घेवन काम केल्ल्या खातीर तांकां शाबासकी आमच्या ह्या कपेलान सदां आयताराचे मीस जाता सकाळीं जातालें मागीर तुमकां जाय म्हूण सांजचें केलें सांजचें जायना म्हूण आतां सकाळीं करता पूण थोडीशीं मोडकां आसतात मेजूंक मेळटात तितलीं मोडकां 10 जाणां 12 जाणां कपेल तर मोगाचें कपेल तर मोलाचें आमी म्हणटालो जेजूय म्हणटालो म्हाका वस्तू नाकाय म्हाका वस्तू कितें जायो म्हाका मनशां जाय वाजोवपाक आयज बरें गायन गेलां 2 आयताराक फेस्त जाल्यार बरें जावंक पाहिजे पूण हांव नाको हो म्हजो हुस्को हांव म्हजो हुस्को परगडटा कित्याक आमचे पाद्री म्हणटात मीस कोरया थिंगा वो करचें न्हू कित्याक फुडल्या वर्सा म्हाका तिगूच पाद्री आहा ह्या वर्सा तरी 4 जातले आतां तरी आसतना आमकां वयर सकयल करचें पडटा देखून मातशें चिंतात कोण म्हणटा आमी दोंगरार वयतात वसात आमी कपेल बंद करया कोण म्हणटात आमी नागवा वसात वी हॅव नो इश्यू पूण हे तर कपेलांत मीस जायत जाल्यार सुमार अशे तरी 5 लोक आसूंक जाय कित्याक आमकां आडकोड जाता आमी आडकोड खाळ करून टायम करून जाता ते भाशेन हांगासर मीस करून घेता म्हणटच मातशें चिंतात आनी फुडली कमिटी लागीं विचारतलो आनी लोकां लागीं विचारतलो आनी मागीर आमकां हें डिसिजन घेवचें पडटलें बंद केल्यार प्रॉब्लेम जाता आनी तूं मिसाक येयना तूं कोण हें पडलो ना तूं मिसा यो मिसा येयना पाद्री यो पूण पारिकरान तो बंद करता म्हणलें आवय मागीर प्रॉब्लेम मागीर झगडो वयताय पारिकरास पूण आतां मीस दिता सगळें करता कोण येयना आनी झगडो येताय ते कोण मिसा येयनाय ते येताय कपेल बंद कित्याक केलें अरे तूं कोण मिसाक येयना जाल्यार कपेल उगोवन कसो फायदो म्हणजे आयज फेस्ता दिसा हो शीड करता तुमकां खरें मीस जाय वो खरें मीस नाका हो मोगाचो शीड कोणाचेर राग हांव धरिना कोणाक कांय म्हणना पूण एक गोंगडी कसो जेजू म्हणटा तूं म्हजो मोग करताय म्हज्या शेळयांक राख शेळयो येयनाय जाल्यार एका कितें राखता म्हणटच चिंतात तुमकां चिंतात आनी वेळ सांगात आमी घडटा ते भाशेन आमी दिता शेनवारा सांजे जाय शेनवारा सांजे दिता अशें चिंतून मातसो नियाळ करचो आनी एक फावटी सगळ्यांक देव बरें करूं आयचो दीस खुशालकायेन सांगया गॉड ब्लेस यू उबे रावया ते आतां निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत ल्हानशें उत्सव आमी काडटले आमचे कॉम्प्लेट आसात ते आमकां पदां दितले सोबीसको तुमचे सगळे आसूं सोद पवित्रान येवपाक आनी पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा मागता आतां कॉम्प्लेट आसात ते मातशें आमकां मांडावळ दाखोवन पुरसां काडून आमी फुडें सरुया आमचो भाव आमकां दाखयता करी ह्या पुरसांत वांटो घेवन आमी गावली Deus
Solves por amcia curvosa celeva,
भाग्यवंतान मनीसाला तुझ्या पुताच्या आवयची आवय तुवें केली. ताचो आनी आमच्या जोड्याकल्याचो पुर्वजांचो मान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिल्लो आसा. ताच्या मागण्यांक आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पुण्याक पळो दिवन उदार मनान तयार कर म्हूण आमी मागता. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदर सदांकाल आमचे इताय. मागुया तुमी देवाचो आशिर्वाद पाकिस्तानचे मोजतीन दवरले चिरांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वाड्याचेर, सगळ्या आमच्या भाव बंधू आसात भुरग्या बाळाचेर आशिर्वाद मागुया. आशिर्वाद घेवन तुमचे तोपले मागुया.